because we have young and dynamic Sarpanch Kedar Naik. And today, 8 members out of 11 have chosen and voted Sushmita Pednekar to be our Deputy Sarpanch. We assure you, as Sarpanch said, we will work all together united. And I can assure also all the Rajbangladesh people that from today on, if there is no rain, of course, we'll start full round development of this village. May God bless us and bless all the people and keep in His guidance and His faith. Thank you. हांव सगळ्याकून पयलीं आमचे 8 जाण मेंबर आसा आमचे पॅनल आसा म्हणजे कॉंग्रेच्युलेशन करता. तशेंच आमची नवी डेप्युटी सरपंच मिसेस सुष्मिता सुभाष पेडणेकर तांकांय कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी तुमकां सगळ्यांक अश्युरन्स दिता आमच्या फेसबुक पंचायतीक की हे जे पॅनल आसा ते युनायटेड रावन फुडले ऑल रावंड डेवलपमेंट कितें आसा तें करपाक सगळे युनायटेड रावन कितें कामां आसा ती फुडें व्हरतले. आयज सरपंच तशें हे 7 मेंबर हेणी म्हाका डेप्युटी सरपंच म्हणून इलेक्ट करून आयल्या बद्दल तांकां थँक्स म्हणटा. आनी ही जी कितें आमी 8 जाण मेंबर आसा पळय ते कॉपरेटीव सदांच रावतले आनी जी कितें पळय डेवलपमेंटाची कामां आसतलीं पळय ती एकामेकाच्या कॉपरेशनानूच आमी फुडें व्हरतली. पंचायत ग्रावंड्स अशी कितें जी मेजर आसा ती आमी प्रायोरिटी बेजीर चड करून करता.